सद्याक आमी असल्या प्लेसीर आसा जंय तुमी जाल्यार आसतलें की 2014 वर्सा हांगा लुसोफोनिया गेम जेन्ना गोंयांत जाल्ली तेन्ना हो जो स्टेडियम आसा तो लुसोफोनिया गेमी खातीर बांदलेलो आनी 2014 ते 2025 डिसेंबरान हाचें नांव अटल स्टेडियम म्हणून जालें. आतां 2026 वर्सा आमी आसा. 2026 वर्सा सुद्दां कांय म्हयन्यांनी सोंपपाचें आसा, पूण जर आमी हो जो अटल स्टेडियम हाची स्थिती पळयली जाल्यार सारकी बिकट स्थिती आसा. 2014 ते 2026 मेरेन वर्सां तुमी स्वता कावंट करा कितलींशींच वर्सां जालीं, पूण हाचें मेंटेनन्स जें काम आसा तें कोणीच आजून लक्षांत घेवंक ना काय कितें. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे लक्ष जर यूथ आसा गोंयचे तांचेर आसा चड, जाल्यार जो यूथ जो ग्रावंड वापरता, जो ग्रावंडाचेर यूथ खेळटा त्या ग्रावंडाची मेंटेनन्स कोण करतलो काय. कारण जर युथांक प्रोत्साहन दिवन स्पोर्ट्सान फुडें काडपाक जाय जाल्यार तितली तांची जो ग्रावंड आसा वा हेर जी फेसिलिटीज आसा ती इम्पॉर्टंट आसता. पूण सद्याक जो अटल स्टेडियम आसा ताची जी फेसिलिटीज मेंटेनन्स आसा ती सारकी बिकट आसा. जर तुमी हांगाचे जे रुफींग पळयलें, चेअर्स पळयले वा जे स्ट्रक्चर ओवरऑल पळयले, कलम सगळ्यांक कलम लागला, खुर्च्यो खूब बिकट स्थितीन आसा. उदका जे पावसाचें उदक आसा तें हांगा जे सांठवता आनी त्या खातीर घडये दुयेंसूय पातळूंक शकता. कारण उदक सांठता थंय आपली जळारी बंद जाता आनी जळारीसून आमकां जायते दुयेंस आसा ते पातळटा. सो तरी जे ग्रावंडार आसा ते खुबशे भुरगे आसा ते सांजचे वेळार आपलो रनिंग म्हणा वा वॉकिंग म्हणा हें करपाक येता. सो ह्या स्थितींत हे जेन्ना ते स्टेडियमाचे मेंटेनन्साचेर नदर मारतले तेन्ना तांचे तकलेन कितें विचार येतलो. कारण सरकारान ऑथॉरिटीन हाचेर लक्ष घालून जे मेंटेनन्स आसा युथाक जर स्पोर्ट्सान फुडें काडटा जाल्यार जे एथलेटीक स्टेडियम म्हणा वा ग्रावंड म्हणा वा हेर जी प्लेसीस आसा तेंची मेंटेनन्स गरजेची आसता. पूण सद्याक 2014 ते 26 मेरेन जर वर्स कावंट केले आनी 2026 वर्सान जर आमी 6 म्हयन्यान आनी सोंपतले, तो हेची जी मेंटेनन्स आसा, इलेक्शनूय लागीं येतले. सो आतां पळोवया की सरकार हाचेर लक्ष घालता, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी हाचेर लक्ष घालता. कारण ही गरजेची आसा. स्पोर्ट्स गोंयकारां खातीर खूब लागचो विशय आनी हेजेर जे स्पोर्ट्स ग्रावंड म्हणा वा हेर जी गजाली आसा स्पोर्ट्सा खातीर लागता ताचेर लक्ष घालून सरकारान बेगींतल्या बेगीन, ऑथॉरिटीन बेगींतल्या बेगीन हाचेर लक्ष घालून उपाय काडचो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.